42 मतदारसंघा खातीर आतां मेरेन शांततायेन मतदान जाल्ल्याची माहिती आसा। कडक सुरक्षा व्यवस्थेक मतदान चालू आसतना लेगीत कांय जाग्यांचेर ईव्हीएम यंत्रांत बिघाड, एक बीजेपी पोलिंग एजंटाक दुखापत जाल्यार दक्षिण परगनास हांगा एक बीजेपी उमेदवाराचेर हल्लो जाल्ल्याचे घडणुकेची नोंद जाल्या। भाजपान पालता मतदारसंघा खातीर फेरवेंचणुकेची मागणी केल्या। इतले मजगतीं भवानीपूर हांगा ममता बॅनर्जी आनी सुवेंदू अधिकारी दोगूय एकमेकांसमोर आयले। सुवेंदू अधिकारी हाणें ममता बॅनर्जीचेर लोकांचो जमाव घेवन भोंवता म्हण तांचेर आरोप केले। जाल्यार ममता बॅनर्जी वेंचणूक आयोग आनी केंद्रीय सुरक्षा हांचेर आरोप केला। आदले केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी हांणी मतदान केल्या उपरांत पत्रकारांकडेन उलोवप केलें। कांय मतदारांनी आपलो मतदानाचो हक्क बजायल्या उपरांत पत्रकारांकडेन आपले मत उक्तायलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज उत्तर प्रदेशांतल्या हरदोई जिल्ह्यात 594 किलोमीटर लांबायेच्या गंगा एक्सप्रेस वेचे उक्तावण केलें। ह्या सभेत संबोधीत करतना उत्तर प्रदेशांत व्हांवपी गंगा न्हंये प्रमाण ह्या राज्याच्या उदरगतीची जीवनरेखा थारतली अशें मत उक्तायलें। अब आप कुछ ही घंटों में संगम भी पहुंच सकते हैं और काशी में बाबा के दर्शन करके भी वापस आ सकते हैं। जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेसवे ये यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। गोंय सरकारान गोंयच्या एआय धोरणाचे मसुदो दस्तावेज लोकांच्या सल्ल्या खातीर जाहीर केल्यात। माहिती आनी तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी आयज दस्तावेज पणजे जाहीर केले। निर्धारीत 100 दिसांच्या वेळा भितर हो मसुदो तयार केला, जातून उद्देग, शैक्षणीक मळावेले भागधारक हांच्या सल्ल्यानुसार हो मसुदो विकसीत केल्ल्याचे माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें। हे एआय धोरण गोंयांत जागतीक मळार उच्च तंत्रगिन्यानाच्या नवनिर्मितीचे केंद्र म्हूण विकसीत करतले अशी आस तांणी उक्तायली। सांगपाक तुमकां खूब आनंद जाता की एज वी लूक एट द गोवा एआय ड्राफ्ट पॉलिसी, वी आर गेटिंग इट विथ व्हेरी सिंपल थिंग ऑफ टॉकिंग अबाउट एम्ब्रेसिंग द फ्युचर कॉन्फिडन्स एंड विथ क्लॅरिटी। आनी हे एआय ड्राफ्ट पॉलिसी आज आमी पब्लीक डोमेनान सोमारच्यान आमचो 4th of May, the policy will be on the state portal. It will be on the IT website. It will be open to the public for 2 weeks, 15 days from the 4th of May 2026. Basically, we'll need to ensure that we get enough feedback from the people of Goa, whether it is the student fraternity, whether they are the citizens, whether they are experts, whether it is the industry. वो स्केलेटल फ्रेमवर्क जो ड्राफ्ट फॉर्मान आसा तो 4 मे आमी हाजेर पब्लीक डोमेनान घालतले। भारतीय जनता पक्षाची खरी ताक ही घटमूट संघटनेत आसा अशें मत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी उक्तायलां। येता त्या वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर जैताचो संकल्प पुराय करपा खातीर संघटनात्मक सूक्ष्म नियोजन पक्षांत राबोवप चालू आसा अशें तांणी सांगलें। ह्या खातीर कार्यकर्त्यांक वेगवेगळ्या स्तराचे प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन चालू आसा अशें तांणी सांगलें। पक्षाची विचारधारा आनी सरकारी येवजण्यो लोकां मेरेन पावोवपा खातीर 80 लाख वक्ते तयार करपाची मोख आसा अशें तांणी मुखार सांगलें।
तर ते 80 लाख वक्ते निर्माण करप मंडळाच्या हातून भितर थंयच्या भारतभर आमचो सदांच फोकस हो ऑर्गनायझेशन आसा, संघटना. आमची ताकद ही संघटना आणि मंडळ लेवलाचेर आसतले, बूथ लेवलाचेर आसतले, शक्ती केंद्र प्रमुख लेवलाचेर आसतले, पन्ना प्रमुख आसतले. ह्या ताकदीचेर आमी सगळी इलेक्शनां जिखतात आणि आमी लोकांच्या दारान दारान वचून ज्यो उपलब्धी आसा त्यो उपलब्धी लोकांच्या दारां पर्यंत वयता. हे पयलींच्यान आतां पर्यंत चलिल्लें आसा. इलेक्शन हे माध्यम आमच्या खातीर एक टूल म्हणजे इन्स्ट्रुमेंट तो ज्याच्या माध्यमांतल्यान आमी सत्तेच्या निमतान लोक कल्याणा खातीर काम करप. आणि मेन हे पक्षाचो अध्यक्ष ह्या नात्यान आसतले किंवा आमचे बाकीचे सगळे ऑफिस बेरर आसतले, जनरल सेक्रेटरी आणि हे सगळे तांकां वेगवेगळे कामां दिल्लीं आसा. त्या कामाच्या हातून भितर सगळे काम करतात. गोंय राज्य ग्रामीण उदरनिर्वाह मिशन हांणी बँक आर्थीक संस्था आणि नंदनवन मॉडेल कल्चर दिवचल विभाग हांच्या जोड पालवान मये पंचायत सभाघरांत खासा कर्ज मेळावो आयोजीत केल्लो. ह्या वेळार थळावे आमदार प्रेमेंद्र शेट आणि हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. बायलांचे सशक्तीकरण आणि आपमजत गटा वरवीं बायलांची आर्थीक बनावळ घटमूट करपा खातीर कर्ज मेळावे भरपाचे आसा अशें थळावे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलें. आमकां आर्थीक जर वळ जाय जाल्यार आमकां लोन घेवन लोन परत फेडपाचीय बी ताकद आसता. अशें न्हू की लोन घेतलें आनी मागीर तुमी त्रासांत पडले, होय विशय जावंक जायना. विचार करता आसतना आपूण तें एक धैर्य धरूंक जाय की आपूण लोन घेतलें जाल्यार तें लोन फेडटलें. अशा पद्दतीन जर तुमी जर फुडें सरली जाल्यार आयज गोंय सरकारान जो तेंको तुमकां दिल्लो आसा सेल्फ हेल्प ग्रुपांक वयर काडपाक लागलो. सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणजे 10-15 लोकांचो एक समूह आसा. ह्या समूहान जर तुमी जर बिझनेस सुरू केले निश्चित तुमचे जर तुमचे आर्थीक म्हयन्याचें जें इन्कम आसा तें वाडटलेंच. पण त्या भागांतली ज्यो महिला भगिनी आसा त्यो कितें तरी वेवसाय जो करतलो तो संबंध गोंयभर देशभर पावूंक जाय. नंदनवन मॉडेल कल्चर दिवचल विभागाचे समन्वयक प्रतीक्षा चांदणकर हांणी या कर्ज मेळाव्याविशीं अदीक माहिती दिली. आणि जी आमची सेल्फ हेल्प ग्रुपांतली बायलां आसा तेंच्या खातीर हो मुद्दाम जेणे करून बँकेन वचून तांकां अशें जावंक जायना की खंय तरी आमकां एंटरटेन करिना जावं कितें. पूण थंयसर तेंचे कडेन आनी खूब बेनिफिशरी आसता जेणे करून फूल फ्लॅश ते आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या बायलांक दिवंक शकना आमी बी समजूंक शकता. पूण हो जो असो आसा इव्हेंट आमी सगळ्या जितले आमचे ब्रांचीस आसा आनी जितले बँको आसा आमच्या बिचोले ब्लॉकार तितले सगळ्यांका आमी हांगा इन्वायट केल्ले आसा. आनी ते हांगासर आमचे सगळे SBI, ICICI बँक, महाराष्ट्र बँक ऑफ इंडिया. डॉन बॉस्को कॉलेज पणजेच्या आदल्या विद्यार्थी निर्मिती केल्ल्या 2 चित्रपटांची अधिकृतपणान आंतरराष्ट्रीय लघुपट महोत्सव 2026 खातीर निवड जाल्या. हो महोत्सव 7 ते 10 मे मेरेन मनरिजवण संस्थेच्या सभाघरांत जातलो. टोटो रिक्ल्यूड लव हो AI वरवीं तयार केल्लो लघुपट साईश्मा नायक हांचो आसा. तो 7 मे दिसा पयल्या सत्रांत सांजे 6:30 वरांचेर उक्तावण सोहळ्या उपरांत दाखयतले. जाल्यार प्राची शिरोडकर हाणें दिग्दर्शीत केल्लो भांगर कलाकुसर कारागिरी हो 8 मे दिसा सकाळी 10 ते 11:30 मजगतीं दाखयतले. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.